शुक्रार 29 सप्टेंबर बागयोंत मिगेल, गाब्रिएल आनी राफाएल महादेवदूत परब. मुखेल ओळ. जेजू नाथानेलाक आपल्याशी येता ताचे विशीं म्हणलें, पळयात, कसलेंच बासकोळपण नासलोलो खरो इस्रायेलकार हो. नियाळा खादार. एका दोबाच्याक कोनशाक बसून साबार जाण राजकारणी गजाली करताले. तेन्ना पेद्रू मोदेंच तोंड घालून, आमचो आमदार कांयच करिना, तो आजून न्हिदून आसा. ताका निवडणुके उपरांत पोरजेचे प्रस्नाचे कांयच पडूंक ना अशें उलयत आसलो. कांय दिसांनी गांवांत त्याच आमदाराची जमात जाली. थंय माचयेर रावन होच पेद्रू, आमच्या आमदारान निवडून आयल्यार लोकां पासत इतलें केलां तितलें केलां. गांवांत भोंवून ताणें लोकांच्यो अडचण्यो वळखून घेवन त्यो सुटाव्यो केल्यात अशें तुस्त गीत गायतालो. असलीं बासकोळपणां करपी आमचे मदें साबार जाण आसात. तांचे दाखोवपाचे दांत वेगळे आनी खावपाचे दांत वेगळे. पूण असले मनीस कोणाक आवडनात. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू नाथानेलाक तांच्या कसलेंच बासकोळपण ना म्हूण ताच्या बऱ्या गुणां खातीर ताका वखाणटात. नाथानेल एक प्रमाणीक आनी देवीक जिवीत जियेतलो मनीस आसलो. आयज आमी महादेवदूतांची परब मनयतात तेन्ना नाथानेल तांचे नमुनीक जिविताचे देखीन आमकां एक जेजूचो बोडवो जावन एक देवीक जिवीत जिवंक आपयता. शेगुणी मनशाक समाज घडये शाबासकी दिवंक फाटीं उरत, पूण देव तांकां वखाणल्या शिवाय रावना. तर जिवीत जियेतना आमच्या बऱ्या करण्या उद्देशी देवाची मोहिमा जोडूंक वावरुया. म्हजो थाराव शेगुणी जिवीत जिवन देवाचो मान जोडूंक वावुरतलो.